विसवा उपरांत तुमकां येवकार. ओव्हरलोडिंग, ओव्हर स्पीडिंग आनी मिनाचेर ताडपत्री घालनासतना ट्रक ट्रिपी मारतात म्हणून तिडकल्ल्या काकोडेच्या लोकांनी शुक्रारा मिनाचे ट्रक आडायले. सुमार 350 ट्रक पुलीस येयसर लोकांनी आडावन धरले. मीन व्हरपी ट्रक सकाळी सुमार 7:30 ओव्हरलोड करून आणि ट्रकांतल्या मिनाचेर ताडपत्री घालनासतना सामके रफ चलयतात. हाका लागून विटोन काकोडेच्या लोकांनी शुक्रारा मिनाचे ट्रक आडायले. सुमार 350 ट्रकांचे काकोड्या सांग्या रस्त्यार लायन लागिल्ली. ट्रकवाल्यांक लागून रस्त्यावेल्यान वतल्या गाडयांक भयंकर त्रास जातात म्हणून लोक तिडकल्यात. लोकांचे सगळे प्रस्न सोडोवपाचें उतर थळावो पुलीस निरीक्षक भानुदास देसायान दिला. नाजाल्यार मंगळारा परत ट्रक आडायतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या. 7:30 8 पयलीं लोड भरता. ट्रान्सपोर्ट लोडा येता स्पिडीन, ओव्हरलीड स्पिडीन येता आनी हें धाकणी सारकी धापना, ताका लागून आमी गाडी आडयल्ल्यो. आनी पूण अजुनूय तेंगेलो कोण कंपनीचो मनीस येवना. तेन्ना आतां साहेबान आमकां 2 दिसाचो टायम दिले कडेन आसा. 2 दिसां भितर आपूण कितें सेटल करता आनी तुका हें करता म्हणना जाल्यार आमी मंगळारा आडयताले. ट्रकवाले मात म्हणटात हो प्रस्न थंयचे लोक आनी कंपनी मदलो, आमकां मदीं घाला नाकात. आमगे कित्याक ज्यो रस्त्यार गाडी बरयली ते आमकां गाडी आडोवपा जायना. आमगे गाडयो तेन्ना सोडपाच्यो चलपाच्यो. काकोडेच्यान आमचो खबरांकार समीर भट. समाज कल्याण खात्यान इंटरव्यूची तारीख आनी वेळ नाशिल्लें एक कॉल लेटर मडगांवां एका उमेदवाराक धाडलां. कांय दिसां फाटीं वास्को एका तरणाट्याक एका चलयेच्या नांवान कॉल लेटर आयिल्लें. असली कॉल लेटरां धाडून सरकारान काम धंदो सोदपी तरणाट्यांची फकाणां चलयल्यांत असो आरोप मडगांवच्या एका सामाजीक वावुरप्यान केला. गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी सध्या व्हडा प्रमाणात कर्मचारी भरती करपाचें काम चालू आसा. चड करून सगळ्याच खात्यांनी सध्या मुलाखती घेवपाचें काम चल्लां. मुलाखतींच्या नांवान सगळो बोवाळ चल्ला. आतां हेच पळयात. समाज कल्याण खात्यान मुलाखती घेवो म्हणून मडगांवच्या एका तरणाट्याक हो कॉल आयला. मात त्या पत्राचेर मुलाखतीची तारीख आनी वेळ ना. आतां ह्या तरणाट्यान मुलाखतीक केन्ना वचपाचें असो प्रस्न समाजीक वावुरपी राजू अय्यरान केलो. इंटरव्यू केन्ना आनी खंयच्या टायमार हें ताजेर कांयच ना. So I would like to ask the particular department whether these people, whoever under the government is saying, whether these people are just sending it for the sake of sending it, or are they concerned about the public or the youth for giving them employment? खरें तर सिरियसनस आसा काय म्हणून हें म्हाका विचारपाचें आसा. वेंचणूक लागीं आयिल्ल्यान सध्या कर्मचाऱ्यांची भरती व्हडा प्रमाणात चल्ल्या. मात ह्या लोकांक कामूच नासता असो आरोप राजून केलो. हजारांनी भुरग्यांक घेतिल्ली कडेन आसा आनी तांकां घेतल्या एक डेजिग्नेशनाचेर मिटर रिडर म्हणून आनी तांकां ऑफिसांत बसयल्ले कडेन आसा. दे आर मिटर रिडर इन द सेन्स दे आर सपोज टू गो टू द सायट टू गो इंडिविज्युअल दिस थिंग आनी मिटर रिडींग घेवपा आसता घरांक वचून. पूण ती आतां ऑफिसांत बशिल्ली कडेन आसा, तांकां बसपाक प्लेस ना आनी एक मेजाचेर म्हणल्यार 4 जाण 5 जाण अशें करून सगळ्यांक शिपडून आसून तेंची खबरी चलता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. आतां पळोवया खेळा मळावयल्यो खबरो. दर्शन मिसाळ आणि अमोघ देसाय सध्या राज्यातले सगळ्यात बरे उदेंते क्रिकेटर म्हणून नांव जोडपाक लागल्यात. कुचबिहार क्रिकेट सर्तीत ह्या दोगांय ऑलरावंडरांनी सध्या बरो फॉर्म दाखयला. गोंयच्या रणजी पंगडा खातीर हे दोगूय फुडें बरे खेळगडे थारपाक शकतात. परवरे राजस्थान आड चालू आशिल्ल्या मॅची वेळार गोंयच्या ह्या उदेंत्या क्रिकेटरांच्या जोडये कडेन प्रुडंट उलयले. Two that you have been looked at are you and Darshan Misal. So how do you feel when you hear this news? It feels good, but I try to keep performing. It's up to the selectors to see through however it, So let's hope for the best. The best days are gonna come. How much do you work on your bowling? Because you're primarily a batsman. So how much are you working on your bowling? Bowling and when team requires me, it's very important for me to play that role because as a batsman first, I look forward to take the batting throughout the innings. But the situation comes when there's a necessity of me bowling. So it depends on how the team wants it. Accordingly, I have to work for the team. Amog, who is the player you look up to from Goa? Who is your idol from Goan cricket and one from international cricket? Like Swapnil Asnolkar has always been my idol. He has made us proud in the IPL level as well, and in the domestic level as well. And international Virendra Sehwag. This year, like I'm getting wickets, like under 95 matches I got 11 wickets for 1 day, and 22 I got 3 matches 15. But I'm looking forward as a batsman also because I want some runs behind. I like I'm a all-rounder in a team. So fitness, like I'm working in the off season, like I'm working hard on my fitness also.
Yeah. How are you approaching your career from here? Probably you're expecting a Ranji call next year. If you continue performing, you'll be expecting a Ranji call next year. So you're smiling about it. You're very happy about it. What's in your mind right now? Like this, I want to perform in under 19. Like I want a good confidence to play Ranji. So I'll do well in coming matches. Who's your favorite cricketer you look up to? Not only in India, first from Goa. Who's the role model you have from? Like international player, I like Daniel Vittori, and Goa is Shatab Jagati, who play for IPL. Okay. And you hope to don the India jersey one day, because the way you're playing with all-round performances, if you continue, you might reach. That's my aim. Like for that, I'm playing my cricket. पर्वरेच्यान आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा आणि चलचित्र खबराकार प्रसाद हरमलकार. बिरेस्तारा सांताक्रूज कावेलोसीक 2-1 गोलान मारून साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लबान प्रो लीग सर्तीत पयली सुवात मेळयली. देंपोचे साळगांवकरा इतलेच पॉयंट जाल्ल्यान दोगूय पयले सुवातेर आसात. 8 मॅची उपरांत देंपो आनी साळगांवकर दोगांचे 15 पॉयंट जाल्यात. वास्कोच्या टिळक मैदानार जाल्ले हे मॅचीत साळगांवकराचो कॅप्टन कॅजिटन फेर्नांडीसान 45व्या मिनटाक गोल मारून साळगांवकरांक लीड दिली. 56व्या मिनटाक साळगांवकराच्या क्लिफ्टन डायसान दुसरो गोल मारलो. कावेलोसीच्या सांताक्रूज क्लबान लीड कमी करपाचे खूब यत्न केले. निमणी 5 मिनटां आसतना तांकां एक गोल मारपाक शक्य जालें. मार्कोस दिकोस्तान हो गोल मारलो. वास्कोच्यान आमचो खबरांकार सुरेंद्र मडकयकार. आनी इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.